आमच्या हे कामाक आमच्या MLAन बरो सपोर्ट दिला। खूप वर्सांची लोकांची मागणी आसली की आयज फाउंडेशन घालून सुरवात केल्या, त्याच्या बद्दल हांव MLAचे सरपंच पंच यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो। जे आयज तामोशा गांवांत खऱ्यांनीच म्हाका दिसता पळोवंक गेल्यार हांगासर म्हाका दिसता खडीच दिसता। खूब वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 35-40 वर्सां जालीं हांगासर कोणूय लक्षात दिवंक नासलें। तेका लागून ज्या टायमार हांव येयल्लो त्या टायमार हांवें खऱ्यांनीच हांगासर पळोवन गेल्लो हांव। त्या टायमार तांकां प्रॉमीस केल्लें जे तुमचो कितें रस्तो आहा तो हांगासर ना म्हटल्यार 15 घरां आसा हांगासर, फॅमिलीज रावता हांगा, जाल्यार तांकां खऱ्यांनीच गरजेचो आसलो रोड। तेका लागून एज फास्ट हो रोड आयज हांगासर फाउंडेशन स्टोन केल्लो आसा। आनी अशीच म्हजी कामां आसतली जे आयज आमच्या उग्या मोपा गांवचो सरपंचूय बरें काम करता। जे लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आहा ती पयली फेडपाक आमी सदांच फुडें आसता। तेका लागून आयज जे काम केल्लें आसा ती लोकांची गरज भागोवपाक ती केल्ली आसा। जे आयज अशीच म्हजी कामां आसतली जे लोकांक खंयसर गरज आहा थंयसर पयलीं कामां करून हांव दितलो। आनी जी आयज आमच्या पेडण्यान खुबशीं कामां आतां चालू जाल्लीं आसा, हॉट मिक्स चालू जाल्लें आसा, तशेंच 2 ब्रीज चालू जाल्ले आसा, तशेंच आनी एकूय ब्रीज चालू जावपाचो आहा आमच्या परसवाड्यार। अशीच कामां आसतलीं आनी सरकारूय बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता। जे आयज आमचो डायनॅमीक CM हो खूब बरो सपोर्ट दिता जे पेडण्यान खूब डिवेलप जावपाक लागून। जे आयज पेडण्या सारके गांवांत खूब बरें डिवेलप जाता। जे आयज आमच्या बऱ्यान बरे प्रोजेक्टूय आमकां दिल्ले आसा, जे एअरपोर्ट, आयुश हॉस्पिटल आनीकूय आमचे प्रोजेक्ट हेजे फुडेंय जातले। पूण हेजे फुडें जे प्रोजेक्ट जातले ते लोकांच्या फायद्याक लागून जातले अशें म्हाका हांव अशें करून दाखयतलो। जे आयज हेज्या पयलीं जो एग्रीमेंट खंयच्याच प्रोजेक्टा कडेन जावंक ना, तर हेज्या फुडें जे कसलेय प्रोजेक्ट व्हडले येयले जाल्यार तेंच्या कडेन लोकांक कितें बेनिफीट आहा पळय तो एग्रीमेंट जातलो आनी ते हांव करून दाखयतलो। तामोशा आमच्या गवंडी वाड्याचेर आमच्या प्रवीण भाई आल्लेकाराचें स्वागत करता। आनी आयचो हो आमचो हो रस्तो जो आसलो खूब वर्सांचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो। पयलीं रस्तो जाल्लो खूब वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आतां तेच्या उपरांत तेचें रिपेरींग जावंक जाय आसलें, मेंटेनन्स जावंक जाय आसलें, परत एक फावट तो रिइन्स्टेट करपाक जाय आसलें। तें काम खूब वर्सां पेंडींग आसलें आनी आयज ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे आमदार येयल्ले आसात। त्यांच्या हातीन आयज हांगासर फाउंडेशन जाता। आमचे उपसरपंच आसात, पंच आसात, सगळे नागरीक आसात, ह्या वाड्या वयले लोक आसात आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात। त्यांच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूच म्हणटा, कारण तांच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा म्हणूनच हें काम आयज फुडें वयता आनी ताका लागून आमदारानूय ती दखल घेतली आनी इमिजिएटली उतर दिलें की आमी जाता तितले बेगीन तो काम चालू करया आनी ह्याच विकान आमी काम चालू करया म्हणून तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें। आनी त्या प्रमाणे आयज आपल्या उतराक तेणी मान दिवन आपल्या उतराचें उतर राखून हांगासर आयज हें फाउंडेशन जाता म्हणून खूब बरें दिसता। आमच्या पुराय पंचायतीच्या वतीन हांव तांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा, कारण सदोदीत तेंचो आशिर्वाद म्हणटा तो आमकां आसता। तेंच्या कामां कसलेंय काम जर आमी तेंच्या फुड्यान घेवन गेले जाल्यार कामाच्या बाबतीन तरी ते